हॅलो हाय केशा हाय सगळीं हाय बेबी मुगे डॉगी हाय म्हणटा तुमकां सो आतां आमी तियात्रा वयता खंयची तियात्रा तें हांव तुमकां मागीर तें पावतकच तियात्रा हॉला पावतकच हांव सांगता ओके। सो आतां ऑलमोस्ट 7 जावपा येयलीं आतां भायर सरता आमी आनी आयज पावस ना सो बरो सुकार आहा पावस गेलोय जा खबर ना मोदें येता मागीर हिंग आमगे हें जालां बॉटल गोड काडकां दिसती पोटा जा खबर ना चल चल सो फायनली आमी बाय सोडली सुरालेच्यान गेल्लीं कित्याक कोलवाच्यान चड लूट आहली आनी पावली गोमंत विद्यानिकेतन तियात्रा हॉलां जायत तेंपान हांव पावलां हे हॉलां। सो हांव मुगे मामा दादा आनी मुगे माम गेल्लीं हे तियात्रा आनी तियात्र जावन आहलो दू तुजी रगत म्हजें कॉमेडियन रिस्टन आहलो बरो आहलो। The next day. हॅलो हाय केशा हाय सगळीं हाय बरें हांवूय आहा बरें आनी आयज हांव एक स्पेशल रेसिपी शूट करपा आहा तेका हांवें म्हणलें इंट्रोडक्शन घेया कित्याक जेन्ना हांव कुकींग स्टार्ट करचोय म्हाका न्ही तें इंट्रोडक्शन बी घेवपाक उडासून ना सो आमचें तें दाखयता मॅथड इनग्रिडियंट्स दाखयता मॅथड दाखयता इंट्रोडक्शन थिंगा उत्ता मागीर सो हांवें म्हळें ओके लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन आनी मागीर तुमचो हांव कितें स्पेशल करपा आहा तें हांवें तें जायत कडेन ट्राय केलो आहा बट हांवें केन्ना पर्सनली केन्ना हांवें तें कूक केलो ना ओके प्रिपेर केलो ना सो दीस टायम इट इज द फर्स्ट टायम दॅट आय एम कुकींग प्रिपेरींग इट I hope so it turns out well and I hope so at least 90 to 95% ते भाशेन जाल्या पुरो ओके आनी I am very excited कित्या जाय तो तें जालो म्हणटालें म्हाका ट्राय करपा जाय मू को सगल्यान हात बोट घाल जाल्यार न्हू बरें को जात तें सो सगळीं हात बोट घाल जाल्यार इजी जाता बेगीनूय जाता आनी टेस्टीय जाता न्हू सो I am very excited. आम तियात्रा गेली न्हू तियात्र बरो आहलो वेरी गुड कॉमेडी बरी आहली सॉंग्स वर रियली गुड यू नो सिंगर्सूय बरी आहलीं आनी बँड म्युजीक एवरीथींग वॉज रियली वेरी गुड। तुमी तो तियात्र चोयल ना जाल्यार तुमी वचोन चोवपा जाता आनी चोयल जाल्यार म्हाका सांग तुमकां केशें दिसलो तो तियात्र ओके तो आतां ऑक्टोबर 12 आहा तुमी वचोन चोवपा जाता ओके। A few moments later. सो हे मुगे मामा आर्टिस्ट कितको बरें को डिजायन दिला बरें को कट केला हांवें चोवंक ना तेन मॉर्निंग बेगीन उठोन तेन केल्लें दिसता बरो डिजायन बी दोन बरें को पील कोन पायनएपल दवरलें सो ती एक्सायटेड आहली शिरा खावपा सो आमी सगळीं एक्सायटेड आहलीं आनी हांवें तें बरें को स्लायस केलें आनी तें मिडल हा चोय मिडल पार्ट ऑफ द पायनएपल तें हांवें डिस्कार्ड केलें कित्याक तें हार्डूय आसता आनी टेस्टूय आसना तेका आनी म्हाका सॉफ्टू चंक्स जाले सो बारीक हांवें स्लायस केले ते आनी हे सगळे इनग्रेडियंट्स जी जाय शिरा करपाक सो हिंगा ब्लॅक रेजिन्स आनी आमंड्स एंड कॅज्यूज गेल्ले हांवें ओके तुमी जाय तितू घे सो हांवें सुबेजू गेले ते सुबेजू कॅज्यू गेले ओके आनी मामा मागीर गोल्डन रेजिन्स घेवन येयली सो तेंय एड केलें तुम जाय जाल्यार लेस ड्राय फ्रुट्स घालपा जाताय आमकां लायक जाताय तेका लागून सुबेज घायलाय ड्राय फ्रुट्स ओके ते ऑन अ लो फ्लेम न्हू बरें को टॉस सॉटे करूं जाय टॉस न्हू सॉटे करूं जाय ओके फ्राय करूं नाकाय आनी ते रेजिन्स जेन्ना फुलतो न्हू तेन्ना सोंसपाचें ओके जाल मू ओके गोल्डन ब्रावन जावपा जाय ते नट्सूय सो मागीर हांवें ते जातकच सेपरेट काडलें आनी ती घी आहा चोय तितून हांवें 2 cups ऑफ रवा एड केले ओके 1 cup हा ते 160 ml एश को और 160 ग्राम एश जाता ओके सो तुम हें करपाचें ते प्रमाण क्वॉन्टिटी घेयाय आनी मोदें हांव घी एड कोतालें जेन्ना हांव सॉटे कोता चोय तेदोन हांव घी सो ट्वायस हांवें अरावंड 2 tablespoon घी एड केली इन द रवा
मागीर त्याच पॅनान आमी आनी घी ऍड केल्या आनी तितून मागीर आमी ते पायनॅपल चंक्स घातली आनी फॉर अरावंड 2 to 3 minutes ऑन अ लो टू मिडियम फ्लेम बरें सॉटे करतली. ओके. आनी ते मिक्सचर आहलें चोय तितून आमी टर्मरीक पावडरूय घातलो. सो हे चंक्स बरें ते घियान सोक जाते म्हणल्यार आमी 1/2 cup शुगर घातली. तुमकां आनी स्वीट जाय जाल्यार आनी ऑलमोस्ट 1 cup शुगर घालपा जाता. बट चोडूय स्वीट नाका की ते ऑलरेडी पायनॅपल स्वीट आहलें. आनी केसरूय ऍड केलें. ओके. सो तुमकां जाय तितू केसर ऍड करूं जाता. हांवें अशें करून सेपरेटूय केसर घातलें आनी मागीर उपरांतूय घातलें मागीर दाखयता हांव. आनी हिंगा 4 cups ऑफ वॉटर. ओके. ते कप हांचोय ते मेजरींग कप ते 160 ml. ओके. सो ते घालून बरें बॉयल जावपा जाय ते चंक्स तितून. सो ते मिक्सचर आमी सॉल्ट ऍड केलें आनी ते बॉयल जातकूच आमी तो सगळे नट्स एंड रवा आहलें चोय तो मिक्सचर ते पायनॅपल वॉटर आहलें चोय तितून मिक्स केलें. सो हिंगा मामा आपयल कित्याक तें हांवें एकू कोडे घातलें आनी हांवें ते केसरा वॉटरूय घातलें फॉर दॅट येलो कलर. ओके. टर्मरीकूय घातलें पयलें आनी केसर वॉटरूय घातलें. सो ते बरें को मिक्स करूं जाय आनी बरो सुडसुडीत जावपा जाय घी ऍड केल्ली आमी 1 tablespoon आनी मागीर तुमकां जाय जाल्यार मागीर आनी अशें को 2 to 3 tablespoon घी घालपा जाता तेजे आनी बरो सुडसुडीत आनी मॉइस्ट जाता न्हू तो. सो मामा हिंग बरो को चाड मातायचो ते भाशेन करताली. आनी मागीर हिंग बरें बावलां काडलो आनी घी लायली सो दॅट आमी प्लेटींग करचोय तर बरें येवपा जाय मुचोय. बरो दिसता न्हू सारको टेम्पटींग. आनी हेचें प्रेजेंटेशन पायनॅपल ते क्रावन घायलें. सो तुम सांगाय तुमकां केशें दिसता तो आनी तुमी ट्राय करपा जायो. ओके. सगळें आमकां लायक जालो. बरो यम्मी एंड टेस्टी आहलो वचना काय. सो एट द एंड चोय ओके हांवें टेस्ट कोन्न बी चोयला बरो जाल्लो सारको. बरो जालो मॉइस्ट एंड टेस्टी. फर्स्ट टायम ट्राय केलें पायनॅपल सिरप. यम्मी. तुमी ट्राय करा.